जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो बापाक इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापही मेळटा. जे कितें सुरवेरतावन तुम्ही आयकला ते तुमचे सवे सांबाळन वरा. सुरवेरतावन तुम्ही आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुम्ही बापा आनी पुता सवे जियेतेल्यात. ताणे आमकां बसायला ते हेंच सासणेक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुम्ही ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशांत शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवे जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक फातयेन ताका लागीं सरतेल्याव. देवाचे उतार हे. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दिता उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वानाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचे उतार हे.